समेस्तांक नमस्कार. मोटवी काणी मोगासो आसरो. बरोवपी श्रीमती आयरीन पिंटो. सादर करता कन्सेप्टा फर्नांडीस. माय कॉल बेल जाली. बागील तिके उक्तें करूंक जायनाये. भितर तावन सुनेन उलो दिल्लो आयकून बसल्ल्या कडचें उठोवंक प्रयत्न केलें आलिसान. दंप्रदुखी वरवीं सुलाबायेन उठोवंक आनी बसोंक जायनातलें तिका. बसल्ल्या कदेलाचेर हातांचें बळ घालून उठोवन सवकास बागला कुशीन आयली ती आनी बागलाची खीळ काडली. एक बागील उक्तें करूंक कितलो वेळ माय तुका. तुमी दोगांय घरा बसून कितें करतात. पुरपुरून उंच बागला भितर रिगिल्ल्या जॉसीच्या तोंडार पुरासाण आनी नासमाधान झळकतालें. आलीस जाणा आसली. आपल्या दोगां पुतां मदें आस्तीचे वांटे करून दिल्ल्या नंतर तिणें केल्लें एकच एक काम पुताक तृप्ती दिवंक शकना म्हूण. माय हांगा ये बस. सोफार बसतस आपयलें जॉसीन. ताचो ताळो गरम आसलो. तिका सोफाचेर बसूंक कश्ट जाताले जाल्ल्यान ताच्या मुखार आशिल्ल्या कदेलार कश्टांनी बसली ती. लेत्ती मावशी मेळ्ळी. तुवें लिनेटाच्या काजराक 3 पावंडां भांगर दिता आमळांकय. काजराचे दीस लागीं येतात. वेग्गीन दिल्यार बरें आसलें म्हणाली. पुताचीं उतरां आयकून कावजेली आलीस. आपली भयण लेत्ती विधो. कश्टांत आसा. तेगांय दुवोस तिका. व्हडल्या दोगांक कश्टांनी तिणें काजर केल्लें. ते दाळाय तांकां आपणे कुमक केल्ली. निमाणें लिनेट. लेत्तीच्या हातांत कांय पयशे नातले. आपणे तिका इल्लीपणी कुमक करी जाय म्हूण आलिसाक आशा आसली. पुता लागीं विचारल्यार तो आडकळ करतलो म्हणलें ती जाणा आसली. देखून ताचे लागीं विचारिनासतनाच तिणें आपल्या भांगरांतलीं 3 पावंडां बसायिल्लीं. तीं कश्टांनी आसात न्ही वे पुता. देखून दिता म्हणलें. तुजे लागीं पयशे विचारूंक बेजार जालें. आमी खंयच्या सुकार आसाव माय. आसलें इल्लें तुवें दान दिलाय आनी आनीकय दिवनूच आसाय. तुका जालां तरी कितें. खंय पुता हांवें दान केलां. तुका तुजो वांटो दिवंक ना गे. दिलां माय हें पोरणें घर आनी भोंवतणीचो जागो. फ्रेड्डीक जोड आसल्यार तुजी साकरी हांव करतां जाल्यार ताका तुवें बरो जागो दिलाय. ताच्या जाग्याक भांगराचें मोल येता. हें मालगडें घर पुता. तूं आमचो मालगडो पूत. तशें जाल्ल्यान हें घर तुका दिलां. ताच्या वांट्यांत घर ना. तो खाली जागो. हें घर आमच्या मोगाचो आसरो. ह्या घरा सांगता आमचो मोग आनी बोगणाय तुज्या वांट्याक आसात पुता. ना माय तें तुवें तोंडान मात्र सांगचें. हांव जाणा तुजें आनी आनाचें मन कितें म्हूण. म्हाका जोड उणी, चड शिकप ना, दैहीक उण आसा देखून तुमकां म्हजेर तात्सार. फ्रेड्डी गल्फांत बऱ्या जोडीर आसा. चड शिकला. पळोवंक बरो आसा. देखून सुरूतावन तुमकां ताचेरच चड मोग. आन मरतनाय नीत करून मरोंक ना. तोंड दांपरे. चाळवाली आलीस. तुज्या बापाय विशांत एक शब्द काडशी जाल्यार पळय तुका. तो कितलो नितीचो मनीस म्हूण सर्व जाणात. तुका सगळो घर आनी जागो भितर घाली जाय आसलो. एक वांटो फेड्डीक दिला म्हूण तुका आतां पोटाक जाळ. ताच्या नशिबाक आतां ताच्या वांट्या सरशीन म्हारग येता आनी ताका मोल चड येता. तिचो व्हडलो ताळो आयकून भितर कामार आसली तिची सून जेनेट धांवन आयली. तुका हांवें सांगिल्लें न्ही. आपल्या पतीक उद्देशून म्हणाली ती. सदांच घरांत झगडें करच्या बदलाक मांयक आमचे लागीं समा पडना जाल्यार प्रायवंताच्या आश्र्यान दवरया म्हूण. मोगासो पूत फ्रेड्डी पयशे धाडटलो. आयकून आलीस स्तब्ध जाली. उलोवंक उक्तें केल्ल्या तिच्या वंटांतल्यान उतरां भायर सरलीं नात. ह्या दिसांनी घरांत कित्या पुसू जाता म्हणलें तिका जळकलें. इतलीं वर्सां आपूण जियेल्लें घर, आपल्या सुखादुखांत वांटेली जाल्लें तें घर मरोंक लागीं पावतना सोडून वचें कशें. कितें आयकतां हांव.
रडली ती तकलेक हात मारून. म्हजो जीव आसतनाच आस्त वांटून दिल्लो फळ हो. हेरांनी कितलें सांगलें म्हाका नाका म्हणून, जाल्यार तुमचेर भरवसो दवरून हांवें वांटें केलें. आतां हांवूच नाका तुमकां. तुज्या आनान आनी हांवें कश्टांनी बांदिल्लें घर हें. म्हजो जीव हातूंच वसा जाय. ना माय, हांवें आनी जेनेटान निर्धार करून जाला. तुवें विळाप करून प्रयोजन ना. तेगा भुरग्यांची जतन ताचे वयर तुजी चाकरी करूंक आमकां सकत ना. तूं जाणाय म्हाका उसमड आसा म्हूण. कितें उलयतली आलीस. ती जाणा आसली मोग आसल्यार कितलीय जडाय उखलता मोत. पूण मोगूच ना तर. आपलें तोंड पालवांत लिपोवन रडत आपल्या कुडाक गेली आनी आपल्या खटल्यार बसली. मुखार आशिल्ली पतीची तस्वीर आपणाकच बिरमोतेन पळयता म्हणले बरी बगलें तिका. थुंच भागी, हें पुरा पळोवच्या पयलींच गेलोय. दोळ्यांतल्यान देवचीं दुखां पुसचें प्रयत्न करिनासतना आलीस खटल्यार आड पडली. तिची चिंतना जॉस्सीच्या बाळपणाच्या वेळाक पाटी धांवली. कितल्या मोगान वागयल्लो ताका. ताचो दावो पांय उजव्या पांया प्रास तिक्के मोटवो आसलो आनी चलतना तो पांय वोवन चलतालो. ताका चलोवंक कश्ट जातात म्हणून फ्रेड्डीक आपूण गर्भेस्त जाता म्हणसर ताका हांडी मारून ती भोंवताली. दुसऱ्या भुरग्यांतावन ताका राखूंक कितलें झगडें तिणें केल्लें. ती आनी तिचो पती लॉरेसान जॉस्सी 2 वर्सांचो भुरगो आसतना वोमजूर आपल्या गांवांत आशिल्ले तोट आनी गादे विकून कोडयाळ येवन वस्ती केल्ली. आपल्या आस्त बदीक विकिल्ल्या पयशांनी ते दाळा कोडयाळांत लागीं लागीं 1 एकरो जागो तांणी घेतिल्लो. ते दाळा जाग्याक चड मोल नातिल्ल्या वरवीं हें साध्य जाल्लें. उरिल्ल्या पयशांनी तें घर तांणी बांदिल्लें. दीस पाशार जातना त्या जाग्या भोंवतीं दुसरीं घरां वयर आयिल्लीं आनी जाग्याकी मोल चडिल्लें. फ्रेड्डी जल्मतना जॉस्सीक 7 वर्सां. फ्रेड्डी वाडोवन येतना जॉस्सी आनी फ्रेड्डी मदलो तफावत दिसून आयलो. फ्रेड्डी चुरूक, शिकपांत हुशार, पळोवंक सोबीत. जॉस्सी सावळो, पांया वरवीं कामांत आनी खेळांत सवकास आनी शिकोवंक पाटी. भावा मुखार जॉस्सीक केदाळय उणेपण बगतालें. वृत्तेन लॉरेस शिक्षक. आशिल्ले पयशे आस्तीक आनी घरा खर्चिल्ल्या वरवीं ताका इगर्जेच्या इस्कॉलांत मेस्त्रीचें काम करी जाय पडलें आनी गांवार तो लॉर्सू मेस्त्री म्हणून वळखीचो जालो. आलीस जागृतकायेन घर आनी आपल्या दोगां भुरग्यांक सांबाळटाली. जॉस्सीन मॅट्रीक जातच बापाय बरी शिक्षकाची वृत्ती विंचताना फ्रेड्डी कॉलेजीचें शिकप तिरसून गल्फाक पावलो. जॉस्सीचें काजर ताका 30 वर्सां जातना ताच्याच इस्कॉलांत शिकोवच्या जेनेट टिचरी लागीं जालें. तांकां पटापट तेगां चेडवां भुरगीं जल्मालीं. फ्रेड्डी काजर जावन आपल्या पत्नी आनी एकाच पुता सांगी गल्फांत आशिल्लो. फ्रेड्डी आवयक तिच्या जल्मा दिसा आनी क्रिसमसाक पयशे धाडटालो. हर एका म्हयन्यान पयशे धाडची संवय ताका नातिल्ली. ह्या प्रायेर आपल्या आवयक पयशांची कसली गरज म्हणली चिंतना ताची. तुका गरज पडल्यार विचार माय, हांव धाडटां म्हणटालो. स्वाभिमानी आलिसाच्यो गरजो बोव उण्यो. भलायकेंत बरो आशिल्लो लॉरेस आपल्या 55 वर्सां प्रायर अवचित्य काळजागातान अंतरलो. गांठी दुखीन कोनशार पडिल्ली आलीस निराधारी जाल्ली. घरचें काम करूंक तिका जायनातिल्लें. जेनेटान कामाक राजिनाम दिवन घर सांबाळी जाय पडलें. पावनातिल्ल्याक आयलेवार आलिसाक गोडमुताची म्हळ्यार डायबिटीस पिडा आनी रक्तदाब BP दोनीय आशिल्लीं. आपलें अंत्य अवचित जायत म्हणल्या भियान आलिसान पतीन आपल्या नांवार केल्लो जागो दोगांय पुतांक वांटून दिलो. आसचें घर आनी बोंतणीचो 50 सेंट्स मालगड्या जॉस्सीक, उरिल्लो खाली जागो फ्रेड्डीक. आपणाक जोड उणी आशिल्ल्यान आनी ते गाय भुरगीं चलयो जाल्ल्यान जॉस्सीक आवयन सगळो जागो आपणाक दी जाय म्हणून आशा आशिल्ली. आवयक आपूण पळयतां, जागोय आपूण सांबाळटां. फ्रेड्डीक बरी जोड आसा, ताका कित्याक वांटो म्हूण तसो वाद. जाग्याचे वांटे जातच फ्रेड्डीच्या नशिबाक
ताच्या वांट्या सरशीन नवो मारोग जालो आनी ताच्या जाग्याचें मोल चडलें. घरांत ना समाधान चडून उंच आयलें. हें पुराय नेणासुल्लो फ्रेड्डी आपल्यास पयशे जोडच्या संवसारांत मग्न जावन आसलो. सांजेर आमरेचो वेळ जाल्ल्यान आपल्या चिंतनांतल्या संवसारांत तावन वास्तविकतेक पाटी आयली आलीस. आपल्या पतीचो पाटलाव करूंक आनी 6 दीस नात म्हूण बगलें तिका. आनी वाचून कितें फायदो? हांवें वेग्गी तुजे सरशीं येतां. मोगान लोरेसाच्या फोटोक पळोवन उद्गार काडलो तिणें. ताच्या मरणा सांगता उणें जाल्ली जियोवची आशा त्या दीस संपूर्ण तिचे तावन नपयंच जाली. म्हयनो आखेर जावन येतालो. घरांत आतां माई पुता आनी सुने मदें उलोवणें नातलें. आलीस गरजे पुरतें नातरां लागीं मात्र उलयताली. तिच्या दोळ्यांनी बरयल्लीं दुकां आडकळ नासतना पोल्यांचेर वाळटलीं. ती पुसूंक ती प्रयत्न करिनातली. पुसचो दुसरो हात त्या घरांत नातलो. मांयक आमच्या सांगाता रावूंक नाका खंय, ती आश्र्यांत रावता म्हणटा. जॉसीन भावाक फोन करून सांगिल्लें. तिच्या म्हयन्याचो खर्च ताणें धाडटा म्हणलो. फोनार आवय लागीं तो उलयतना जाप जावन ती रडली मात्र. रडा नाका माई, आनी 4 म्हयन्यांनी हांव गांवाक येतां. तुवें वेसो आसरो बरो म्हूण आयकलां हांवें. थंय माद्री तुजी जतन घेतल्यो आनी तुका हेरां प्रायस्तांचो सांगात मेळटलो. कितें म्हणटली ती? सप्टेंबर म्हयनो 11च्या दिसा तिची थोडी मुस्तायकी सुटकेजीन घालन जॉसीन तिका भायर सर म्हळें. आपल्या घरची आलतार, आपूण न्हिदचें खटलें, बसचें कदेल, हर एक आपली वस्त मोगान पोशेवन रडोवन आलिसान आदेवस म्हणलो. त्या घराच्या कोनशा कोनशांनी तिचो उडास आनी बोगणां लिपोन आसलीं. लोरेसान भायर वतना घालच्यो वाणोपर्यांती तिणें बऱ्यो करून पुसून कागदान बांदून आलमारींत कोनशान दवरल्ल्यो. ताचें उशें आपणासरशीन कटल्यार दवरून न्हिदताली ती. ताची मुस्तायकी घडी करून आपल्या कापडां सांगाता तिणें दवरल्ली. न्हेसोंक कापड काडटना मोगान ताच्या शर्टा वयर तिचो हात सरतालो. ह्या संवसारांत तो नातलो तरी तिच्या उगडासांत तो जिवो आसलो. कशें ती तें घर सोडून वेतली? तिचें काळीज भेसां जाल्लें. रडोन आनी न्हीद नासतना दोळ्या भोंवतणी काळबाण मांडिल्ली. पूण जॉसी आनी जेनेट मात्र फातर जाल्लीं. नातरांक पोटलून धरून रडून गेली ती. आश्र्यांत 2 म्हयने आपलो संवसार विसरोन जियोवचें प्रयत्न केलें तिणें. पूण तिची भलायकी बिगडून आयली. तिची BP आनी डायबिटीस चडून उंच गेलें. जियोवची कसलीच आशा तिचे थंय उरोंक नातली. माद्रीनी कितलें बरें करून पळयल्यारय प्रयोजन जालें ना. त्या राती न्हिदल्ली ती सकाळीं उठलीच ना. मरणाची विलेवारी करूंक आसली. माद्रीनी जॉसीक आपोवंक धाडलो. ताणें फ्रेडीक फोन केलें. आपल्या आवयन इतले बेगीन कित्याक संवसाराक आदेवस मागलो म्हूण फ्रेडीक समजलें ना. तिका आश्रांत दवरचे पयलींच आपूण रजेर येतो म्हूण सुरसुरलो तो आनी गांवाक येवची तयाराय केली. भावाक खबर दिवन जॉसी आश्र्याक धांवन आयलो. आवय इतले बेगीन मरत म्हूण ताणें चिंतूंक नातल्लें. तो पावुल्लोच न्हिदेंत आसल्या बरी दिसच्या आवयचेर दिश्ट घाली ताणें. तिच्या तोंडार आतां शाश्वीत शांती आसली. फ्रेड्डी गांवाक पावता वरेग मोर्न आस्पत्रेंत मॉर्गान दवरूंक आसलें. तो येता जाल्ल्यान मरणाचो खर्च तोच पळयता म्हूण जॉसी जाणा आसलो. कुडा भितर आयिल्ल्या वडिल्लीन ताचें गमान आपणा थंय वडूंक हळताची खोंकली काडली. तुज्या आवयच्या मरणा खातीर आमी सकळ काळजांत थावन दूख पावता म्हणाली ती ताचे कुशीन एक कावर आनी ल्हान पोटली वड्डावन. आपूण अवचीत मरण तर हें तुका दी म्हळां. तिणें दिल्ली पोटली आनी कागद काडून गेलें जॉसीन. त्या पोटलेन तिचें भांगर आसलें. तें ताणें आपल्या बोल्सांत घालें आनी कावर उक्तें केलें. आतुरायेन ताचे दोळे त्या कागदा वयर धांवले. मोगाच्या जॉसीक, हांव आश्र्याक येतानाच म्हाका भोगल्लें हांव आनी चड तेंप वाचना म्हूण.
म्हज्या जिवाक सवकसाय नातल्ली. देखून हांगा आयिल्लींच हें कागद बरोवन वडिल्लीच्या हातांत दिलां. म्हज्या मरणा नंतर तुका मात्र दिवंक सांगलां. ह्या कागदा सांगता म्हजें सक्कड भांगर हांवें एका पोतयेंत घालून दवरलां. तें तुज्या धुवांक. ह्या कागदांतली संगत म्हजे सांगतास मातयेंत न पयस जावन वेती पुता. हांव तुका खंडीत सांगती ना, पूण म्हाका आश्रांत हाडून दवरच्या दिसा तुज्या दोळ्यांनी म्हजे थंय तुका सोडून येवचो राग आनी दुस्मानकाय हांवें देखली. त्या रागान म्हजी निमाणी आशा तूं बागोवचो नाय म्हणलें एक भें म्हज्या मनांत उपजोवन वाडोवंक लागलें. देखून हें कागद बरयतां. हें आश्रम आमच्या गांवांतावन मस्त पयस आसा. हांव हांगा मरण तर म्हजें मोर्न म्हज्या घरा व्हरून आमच्याच फिरगजींत आनाच्या फोंडांत निकेपी जाय. मरणा नंतर खंय जाल्यार कितें म्हणलें चिंतप तुजें थंय आसूंक नजो. म्हजें मोर्न तुज्या आनाचें जाल्ले पर्यंत म्हज्याच घरांतावन जाय. आतां आश्रांत आशिल्ल्या थोड्यांची मरणां शीद इगर्जेक व्हरून करतात. तशें जावंक नजो पुता. हांवें आनी तुज्या आनान आमचीं सर्व कामां नितीन आनी भरमान केल्यांत. देखून सादें तरी व्हडणें गौरवानच म्हजें मोर्न करी जाय. पुता जोसी, तुजें नांव काडटना अजुनूय म्हज्या दोळ्यांत दुकां भरतात. काळीज तुजे खातीर रडटा. ल्हान आसतना तुका दुखुल्ल्या वेळार धांवून येवन म्हाका पोटलून धरचें दृश्य आनिकी म्हज्या दोळ्यां मुखार आसा. कित्या पुता, बायल, भुरगीं, आस्त आनी संवसार तुजो जातना तुज्या काळजांत म्हजे खातीर इल्लोसो जागो तुवें उरोवंक नाय? पयलें काळजांत तावन मागीर घरांत तावन भायर घालें गे पुता. आस्त सोमाव वांटे करून दिल्ल्यान आमची कितें सूख आसा? तोय आमचोच पूत जाल्ल्यान ताकाय वांटो दिवचो आमचो कायदो न्ही गे. तुजें बाळपण म्हाका जड जावंक ना तरी म्हजें म्हातारपण तुका जड जालें न्ही गे. तुजो पांय मोठवो, तुका चलोवंक कस जातात म्हूण 6 वर्सां पर्यंत तुका हांडी घेवन भोंवतलीं हांव. म्हाका ते दाडा तूं जड जावंक नाय. पूण म्हजी कूड अस्कत जावन येतना म्हाका आदार दिवंक तुवें कित्याक इन्कार केलें? तुका उडास आसूंक पुरो. ल्हान आसतना फ्रेड्डीन मस्त फावटी म्हाका विचारचें आसलें, माय, म्हजी सूख न्हय तरी कित्याक तूं म्हाकाच उलयताय आनी मारताय आनी जोसीची पाडतकाण घेताय? तूं नेणाय गे पुता. आवय बापायक उण आशिल्ल्या भुरग्यांचोच कंथ हुस्को चड, मोगय चड. तुका तातसार केलें म्हणलें चिंतना कशीं तुज्या मतींत आयलीं? तुजो आमी तातसार करूंक ना पुता. बदलाक चड मोग केला. तुजे खातीरच आमी आमच्या मालगड्यांतावन आयिल्ली आस्त बदीक विकून उमजूरतावन कोडयाळ येवन रावल्ल्या. म्हज्या काळजांत एक दूख मात्र केदाळाय आशिल्ली. एकाच संगतींत हांवें तुजे आनी फ्रेड्डी मदें भेदभाव केल्लो. ती चिंतना म्हाका धोसताली. तें उणेंपण भरती करूंक हांव तुजो चड मोग करतलें. फ्रेड्डीक आमी आमचेंच रगत वांटून दिलां पुता. तुका दिवंक आमी सकोंक ना. तूं 2 वर्सांचो बाळ आसतना तुका आमी आश्रयांतलो हाडिल्लो. काजर जावन 5 वर्सां पर्यंत आमकां भुरगीं नातल्लीं. आश्रयांत सक्टांप्रास पयस रावन दोळ्यांतल्यान दुकां आनी नाकांतल्यान किरमें गळच्या पांयांचो उण आनी उसमोड आसच्या तुका पळोवन म्हजें काळीज रडलें. 2 वर्सांच्या तुका हांवें उखलून नवें जिवीत दिवचो निर्धार केल्लो. तुका हांवें विंचुल्लो पुता. फ्रेड्डीक हांवें विंचूंक ना. म्हाका देवान दिल्लो. त्या दिसा म्हज्या खांद्यार न्हिदोन उसकारच्या तुजी जडाय म्हाका मोगाची जाल्ली. आज तुज्या खांद्यार म्हाका व्हरतना म्हजी जडाय तुका मोगाची जावं दी पुता. ही म्हजी आशा. सदांच तुज्या मोगाची आवय, आलीस. माय. कागद हृदयाक धांबून धरून गळगळ्या रडलो जोसी.
देव बरें करूं.